नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कविता फुल्लेली काणी कार्यक्रमांत एक कवन घेवन हांव आयल्या. हांव वाट पळयता. वय हें कवन सुमार 40 वर्सांकय फुडें हांव बरयलेलें कवन. 40 जावन भोवशा आनी 2 वर्स चड जावन आसचा पुरो म्हूण हांव लेखता. तेन्ना म्हगेले कन्नडांतू MA परिक्षा जावन ताजे फलितांशय आयिल्ले आनी हांव पयले रँकांतू 8 भांगरा पदकां समेत हांव MA हांव उत्तीर्ण जाल्लेली. तेन्ना मनांतू भारी एक स्वावलंबनेचे आनी उद्योगी जावचे पुरो सोप्पन भरून घेवन आशिल्लें म्हगेल्या मनांतू. शिकतनाची हांव एक उपन्यासकी जावका म्हणलें एक सोप्पन दवरून घेवनूची हांव MA केलेलें. कडेरी म्हगे फलितांश आयिल्ले तक्षण म्हगेल्या हातांतू पयले रँकाचे सर्टिफिकेट आशिल्लें, 8 भांगरा पदकाचे सर्टिफिकेट आशिल्लें. हे पुराय घेवन हांव दुसरे कॉलेजाक हांव संदर्शनाक गेल्ली. जाल्यार गेल्लेले कॉलेजां पुराय तांगेले जाल्लेले अभ्यर्थी आशिल्लेची, म्हळ्यार ते उद्योगाक पूर्व निर्धारीत अभ्यर्थी आशिल्लेची. तेतून खंय म्हाका हांव गेल्लेले संदर्शनांतू म्हाका उद्योग मेळ्ळी. ते मात्र न्हय, ते दोळताय हांव एक पयले रँक आयले, आमगेल्या हातांत भांगरा पदका सर्टिफिकेट आसा म्हणून मनांत हांव मस्त आशा आनी निरीक्ष दवरून घेवन गेल्ल्यार म्हगे पशी पयलेची MA परिक्षा उत्तीर्ण जावन PhD जावन भांगरा पदक घेतिल्ले आनी कितलीं जन त्याच उद्योगा खातीर संदर्शनाचे पाळींत तांणी राबून आशिल्लीची. आनी तांगेल्या दोळ्यांतू एक नमने हताश भाव हांव पळयले. सुमार 2 वर्स ताई हांव अशीची वेगळे कॉलेजाक कॉल फॉर केल्या वेळा पुराय वचून संदर्शन दिवन येताली. मागीर क्रमेण म्हगेल्या मनांत भरलेले स्वावलंबी जावका, उद्योगी जावका, एक उपन्यासकी जावका म्हणलेलें सोप्पन पुराय करपून काळकी जावन गेली. तेन्ना हांव मनांतू इतले निराश भरलेले वेळार एक म्हगे मनांत दिसतालें, एक न्हय एक दीस येतलो म्हाकाय एक अवकाश येतलो. म्हगेले आत्ताचे हे काळखाची एक परिस्थिती तुकून उद्धार करची तसले एक सन्निवेश येतलो म्हणलेली एक अचल विश्वासू म्हगेल्या मना आशिल्लो. निरंतर देवाल्याक प्रार्थना आनी त्याची मनांतू एक न्हय एक दिसू बरें जाता, चांग जाता, कोणकी येवन एक उद्योग अवकाश जाता म्हणून असल एक मनांतू निरीक्षा आनी एक भरवसो येतालो. त्या संदर्भार हांवें बरयलेले कविता हांव वाट पळयता. रिते रिते मना भितर करपून गेलेलें सोप्पन. रिते मना भितर करपून गेलेलें सोप्पन. काळकी राती अंधकारो ना भरवसेची किरण. सुकून गेल्ल्या ताळ्या पशी थेंबो उदकाकय रेशन. हांव वाट पळयता तो येतलो, हांव वाट पळयता तो येतलो. भूतकाल झडला कालाचे निरंतर व्हाळ्यांतू. भविष्याची वाट पळयतची वर्तमान बुडला मौन तपस्यांतू. उत्तर पूर्ण गेल्ल्यांची विस्मृतीचे गर्भांत. हांव वाट पळयता तो येतलो, हांव वाट पळयता तो येतलो. आट्टून गेलेले अंतर्याच्या पोट्टांत तुकून फुट्टून होळतली उतराची अंतरगंगा. आट्टून गेलेले अंतर्याच्या पोट्टांत तुकून फुट्टून होळतली उतराची अंतरगंगा.
सुकून गेलेले रुक्का बोड्ड्यारी किरलून येताली तांबडी तांबडी आंक्रियो रिते रिते मना भितर खेळतले सन सन आशेच पिल्ल हांव वाट पळयता तो येतलो हांव वाट पळयता तो येतलो वय हांवें वाट पळयलेले ते फट्टी जायनी सुमार 2 वर्साचे एक अज्ञातवासा उपरांत म्हाका एक सरकारी उद्योगूच मेळ्ळो तेवय सरकारी उद्योग म्हळ्यार त्या कालान सकडेन लेखतालेची एकय कसलेय पुणी दुड्ड दिवका नाजाल्यार कोणालेय पुणी वशिली म्हळ्यार इन्फ्लुयन्स जावका म्हूण अशें पुरा उलयतालेच जाल्यार कसलेय दुड्ड दिनाशी म्हळ्यार लंच दिनाशी कोणालेय वशिली करनाशी केवल फकत मिगेल प्रतिभे वयरीची म्हाका वो उद्योग मेळ्ळो हांव केंद्र सरकाराचे प्रसार इलाखेंतू म्हळ्यार आकाशवाणींतू म्हाका उद्घोशक जावन म्हाका उद्योग मेळ्ळो आनी बहुशा त्या संदर्भार हांवें बरयतना उत्तर पूर्ण गेल्ल्यांची विस्मृतीची गर्भांतू आट्टून गेलेले अंतर्याच्या पोट्टांतून फुट्टून होळतली उत्तराची अंतरगंगा म्हूण बरयतना म्हाका उत्तराची म्हळ्यार मिगेल उत्तराची प्रधान जालेली एक उद्योग म्हाका मेळटलो म्हूण हांव चिंतिल ना जाल्यार म्हाका मेळ्ळलो उद्योग कसो म्हळ्यार फकत उल्लोचे 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 कसलेय येद्राक हातांतू कसलेय धर नाशी उलयत वच्चे तसले एक उद्योग म्हाका मेळ्ळो बहुशा ते तितली वर्सां फुडें हांवें चिंतूनय नाशिल्ली म्हाका असल एक उद्योग मेळटलो म्हणून जाल्यार तसलो एक उद्योग मेळ्ळो तशें जाल्यार निरीक्षा निरंतर प्रार्थना खंडीत फल दिता म्हळ्यार हांवची एक उदाहरणां वय तो येतलो हांव वाट पळयता तो येतलो म्हळ्यार मिगेले कांक्षा मिगेल निरीक्षा बदजली रिते रिते मना भितर खाली खाली आसूची मना भितरी करपून गेलेलें स्वप्न वय ताजे फुडें स्वप्न भर नाशिल्लें त्या मनांतू तें पूर करपून वचून आतां मन रिते रिते जाला ताजे भितर खंयचेय स्वप्न ना काळकी राती अंधकारू ना भरवसेची किरण वय खंयसुनूय पुणी एक उज्वादळाचे एक किरण येत की म्हूण आश पावल्यार ना काळकी राती अंधकारू सुकून गेल्ल्या ताळ्या पशी सुकून गेल्या थेंब उदका कैरेशन म्हळ्यार तितले ताळ्या पशी सुकिल वेळा आमकां एक थेंब उदक मेळ्यार अयम्मा म्हूण दिसता जाल्यार ना उदका कैरेशन म्हणचे तसले परिस्थिती म्हळ्यार खंय आश कळेल तसल उद्योग मेळची निरीक्षा नाशिल्ले भूतकाल झडला कालाचे निरंतर व्हाळ्यांत वय भूतकालांतू पळयला मस्त स्वप्न पळयला हांव शिकून स्वावलंबी जाता म्हाका एक उपन्यासकिलेचें काम मेळटा म्हळेल पुराय भूतकालाचे ते स्वप्न जाल्यार ते आतां झोण गेला ते स्वप्न पुरा झोण गेला कालाचे निरंतर व्हाळ्यांत भविष्याची वाट पळयतची वर्तमान बुडला मौन तपस्यांत तशें जाल्यार भविश्य पुणी कसले पुणी चांग जायत की म्हळेल ताजे निरीक्ष करतची आत्ता वर्तमान त्या कालांत तुमी गेले वर्तमान कसो आशिल्लो म्हळ्यार एक मौन तपस्शी केद्दना हे अज्ञातवास कैद जायत केद्दना हे अज्ञातवास कैद जायत म्हळेले एक मौन तपस्या आशिल्ले उत्तर पूर्ण गेल्ल्यांची विस्मृतीची गर्भांत वय MA करता आसतना कितलेगी महाकवींक गेले काव्य परा वाजून ताजे अर्थ सांगचो आनी पोपळा माड्डे तोट आशिल्ले आमगेले ते तोटा भितर वचून ते माड्ड्यो पुराय म्हगेले विद्यार्थ्यो म्हूण लेखून घेवन हांव पाठ करचें आशिल्लें हांव उलोवचें आशिल्लें ते रुक्का ओटू पुराय तसल उतर पुराय पूर्ण गेले मणके जावन गेलेलीची जाल्यार ही वाट पळयत आशिल्ली तो येतलो तो कोण तो
आमगेल संकश्टातून पार करतलो तो कोणीय आसतलो. तो देव म्हणा, नाही कोणय अवतार पुरुष म्हणा, नाही आनीक कोणय आसा पुरो, जाल्यार तो येतलो, आमकां बरें करतलो म्हणलेले एक निरंतर एक निरीक्षा, एक भरवसा. आट्टून गेलेलं अंतर्याची पोट्टान तुकून फुट्टून होळतली उतराची अंतर्गंगा. त्यावेळार संदर्शन दिवन 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 उलोवन 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 उतराची मागीर निरर्थक म्हूण दिशा सुरू जालें. खंय उलोवचे फुडेंची उलोवन कसं प्रयोजन, कांय प्रयोजन ना, हांगाय मेळना उद्योग म्हणलेली एक अभिप्रायाक येवका पडताले. त्या तुकून उतराची आट्टून गेले म्हणके जावन गेलेलीची कडरी मनान लेखिले हे आट्टून गेलेली अंतर्गंगा एक नाही एक दिसू फुट्टून होळतली, निरंतर उल्लोवचे काल येतालो म्हणलेली एक आश आशिल्ली कडे ते तशी जाले. सुकून गेलेले रुक्का बोड्ड्यारी किर्लून येताली तांबडी तांबडी अंकऱ्यो. सुकून गेलेलो रुक्का बोड्डो पळयतना आमकां दिसता हे आनी प्रयोजन ना, हे काणांनी नाणेरान्ने घालेत म्हणून. जाल्यार परत वसंत मास येतना किर्लता, सुकून गेलेलो रुक्का बोड्डोय किर्लून पाचवे पाचवे तांबडी तांबडी तिरयो तांतू फुट्टून येताची. रिते रिते मना भितर खेळतली सन्न सन्न आशेच पिल्ल. वय आमी केन्नाय होडोड आशा महत्वाकांक्षा दोन घेवका म्हूण ना, महत्वाकांक्षा जावका म्हणटाची जाल्यार सन्न सन्न आशेन तुवें मन तृप्त करून घेवच्या साध्य आसता. तशी खाली खाली रिते रिते मनान तूं सन्न सन्न आशेच पिल्लय खेळूंक साध्य आस, खेळोवका जाता आमी तसले. हांव वाट पळयता तो येतलो, हांव वाट पळयता तो येतलो. वय ही कविता सुमार 40 चड वर्स जाले हे कवितेक. कडरी वाट पळयलेली खंडीत व्यर्थ जायनी तो आयलो. तो म्हळ्यार एक मूर्त रुपाचो म्हूण म्हणा हांव. कोणकी एकलो म्हगे संदर्शना बशील संदर्शनकारू आसा पुरो आनी कोणूय आसा पुरो, अंतूय कोणगी एकलो येवन म्हगेल ते निरुद्योगा संकश्टातून ताणें म्हाका पार केलें. तशीच तुमकां सगळ्यांकय एक न्हय एक संकश्ट, एक काळकी, एक अंधकारू तुमगेल जिवनांत येवच्या पुरो न्हय आतां आसच्या पुरो, जाल्यार निराश जावचें अगत्य खंडीत ना. इत्या म्हळ्यार एक न्हय एक दीस तुमकांय एक दीस येता, तुमकांय एक हे अंधकारातून काळकीतून उजवाड येवची दीस येता म्हणलें एक भरवस तुमी दवरून घेया, निरंतर प्रार्थना चालू दवरा, तेन्ना खंडीत बरी जाता. हांगाक कविता फुल्लेली काणी हे कार्यक्रम आयचो समाप्त जाता. येवच्या हप्त्यांत परत एक कविता संगात आनी कविता फुल्लेली काणी संगात हांव हाजर जाता. नमस्कार.